नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। माळशे कुट्टी एका घराचेर पडलो। कोंबयांक व्हरपी टेम्पो। सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना, फकत घराचे बऱ्याच प्रमाणात लुकसाण। चिरेखणी आनी कालव्यान न्हावपाक येवप्यांचेर करात कडक कारवाय। वेळ पडल्यार पुलीस स्टेशनांत हाडात। अटक करून आमदार चंद्रकांत शेटयेचे पुलिशेक आदेश। हैदराबादच्या रचकोंडा पुलिसांनी आंतरराज्य चायल्ड सेलिंग रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। 13 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान वाटायले। 11 जाणांक अटक। लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करून धार्मीक एकचार इबाडप्यांचेर जावपाक जाय कारवाय, म्हणटा भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक। झाडां मोडली, अतिक्रमणाय काडली, तरीकूय सांतिनेज वाठारांतली ती बिल्डींग तशीच बिल्डिंगेचेर कित्याक जायना कारवाय। आदलो महापौर उदय मडकयकाराचो प्रश्न। मडगांवां गाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवंक ना, ती हॉटेलां सील। 19 दुकानां आनी हॉटेलां सील करपाची कार्यवाही सुरू। आतां खबरो विस्तारांत। चिरेखणी आनी कालव्यान न्हावपाक येवप्यांचेर कडक कारवाय करात। वेळ पडल्यार तांकां अटक करून पुलीस स्टेशनाचेर हाडात, अशे आदेश आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें पुलिशेंक दिल्यात। बुडून मरप्यांच्यो घडणुको वाडपाक लागिल्ल्यान आमदारान हे निर्देश दिल्यात। दिवचलच्या नानोड्या वाठारात एकाच दिसा चिरेखणीत आनी कालव्यात बुडून दोगांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले। पावसा पयलींच्या कामांचो आढावो घेवपाक बुधवारा दिवचले आयोजीत केल्ल्या बसके वेळार हो मुद्दो उपस्थित जालो। बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळपा खातीर चिरेखणी आनी कालव्यात न्हावपाक कायमची बंदी घालची म्हूण थळाव्यांनी ह्या वेळार मागणी केली। त्याचो खूप त्रास जाता। ते येतात की येतात बाटल्यो फोडटात, लोकांक खूप त्रास जाता। लोक लागून करतो तेचेर तुमी मातशें एक्शन घेवपाची। खास करून आमदारान तेचेर लक्ष घालपाक ऑफिसांक सांगा, पुलिसीक सांगा, कितें तरी पेट्रोलिंग करचें हांगा। गेल्या फावट पंचायतीन आमचो रवी नायक येयलो, तेन्ना तुमी सांगलेलें हेचेर पेट्रोलिंग करतले आमकां सांगलेलें, पण तेचेर येता ते पुलीस पळयता, खंय तरी मातशें हेडर करता सायडीक काडपाक वयता। आता जे मान्सून स्टार्ट जाला भरपूर तेची गर्दी आसली, हजारांनी लोक येतात। हेचेर कितें मातशें एक्शन जावची अशें हांव मागता। मजगती चिरेखणी आनी कालव्यात न्हावपाक येवप्यांचेर कडक कारवाय करात। गरज पडल्यार तांकां अटक करून पुलीस स्टेशनार हाडात। थळाव्यांच्या मागणे उपरांत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचे पुलिसांक आदेश। शुक्रार शेनवार आयतार फॉरेन मरे अरेस्ट उखल त्याच्या घर वयचो ना, सो लोकल असो भायलो असो आनी कलेक्टरान एक ऑर्डर इश्यू केला। पावल्या तुमकां केन्ना कलेक्टरान इश्यू तुका पावली न्हय, ती कलेक्टराची ऑर्डर पुलीस येता। सो दोनूय साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टरान ऑर्डर केला। दीस इन्सिडंट जाला, हांव थंयचो आयता दीस कलेक्टरान उलयता, काल सोमार दिसा ऑर्डर इश्यू करून घेतलेली आसा। ती इतकी पावर ऑफ कलेक्टराची स्ट्रिक्ट राव। आपलो असो तुपलो असो लोकल असो भायलो असो, कित्याक भुरगे वायट दिसता। कोण तरी 17 वर्साचो भुरगो वयता, यू इमॅजिन आमच्याच कोणाच्या घरान कितले दुखतले। सो मातशें स्ट्रिक्ट रावा। तुमी कितें करता, ह्या विकेंडाक करतलो पेट्रोल, फुडल्या विकेंडाक करतलो, तिसऱ्या विकेंडाक करतलो, तशें करूं नाका। आउटपोस्टाचेर जाय जाल्यार गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। हैदराबादच्या रचकोंडा पुलिसांनी आंतरराज्य चायल्ड सेलिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश करीत 13 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान वाटायले आनी 11 जाणांक अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 13 भुरग्यांक शिशु विहारांत धाडल्यात। चडशीं भुरगीं दिल्ली, पुणे हांगा रावपी आसात। तांकां थंयच्यान हाडून आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा हांगा विकताले। तांची विकपी किंमत 1.8 लाख ते 5.50 लाख मेरेन आशिल्ली, अशी माहिती हैदराबाद पुलिसांनी दिल्या। ये अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को बेचने का एक जो रैकेट है उसको राचाकोंडा पुलिस ने बस्ट किया है। इसमें कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बच्चों को दिल्ली और पुणे से लेकर अलग अलग जगह बेच रहे थे। वहां से लाकर के विजयवाड़ा और हैदराबाद
जहाँ कि हमारा एरिया जो घटकेसर है वहाँ पर कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इसमें जो जो दिल्ली और पुणे के लिंक हैं उनके भी नाम हमको मालूम पड़े हैं, जो कि फर्दर जो है जो कि विजयवाड़ा में और हमारे लोकल घटकेसर में इन बच्चों को बेच रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर जो है कभी कहीं पर 50,000 से लेकर 1 लाख में बच्चों को दिया जा रहा था। जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाह रहे उनसे लेकर, और उसके पास ये 2-3 लेवल से होते हुए जो है एन कपल्स जो है जिनको बच्चों की जरूरत है, जो कि उनको अडॉप्शन का कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसको अवॉइड करके जल्दी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करने के लिए वो लोग पैसे खर्चने के लिए रेडी हैं। तो एंड यूजर जो है या एंड कपल्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो लोग 4 से 5 लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे। तो हर एक लेयर पर जो लोग हैं, जो एक्यूज लोग हैं, वो लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की तरह इसको चला रहे थे। इससे पहले हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें पता चला है कि इसमें पूरा एक रैकेट की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत से लोग इसमें एजेंट्स हैं और बहुत से उनके सहायक हैं, बहुत सारे सब एजेंट्स हैं। और वो लोग जो है लोकल में जब उनको लोग अप्रोच करते हैं तो इस तरह से वो बच्चों को मंगवा करके दिल्ली या पुणे या और राज्यों से बुलाकर मंगवा करके इनको दे रहे हैं। सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करून धार्मीक एकचार इबाडपाचो यत्न करप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशें भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक सांगता। हालीं तेंपार सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट घालून धार्मीक एकचार इबाडपाचे जायते यत्न चल्ला। हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक श्रीपाद नायकान जाप दिली। ज्याचो धर्म आसा खंयच्याय धर्मियाच्यो भावना बरोवपाचो कोणाकूच अधिकार आसा। सगळ्यांक आपलो धर्म प्रिय आसा आनी गोंय अशें आसा की सगळ्या धर्माक सारकेंच मानता आनी खंयच्याच धर्माक हें केलें आनी म्हणून अशे तरेचे विध्वंस करपी लोक, लोकां मदीं फूट घालपी लोक अशे जे आसात तांचे तोंडाक जें जाता हें बंद जावंक जाय। आनी काल तरी आमच्या मायकल बाब आसा जे माजी मंत्री आसा ताचे आमदार ताणें स्पश्टपणे म्हटलां की हें जर अशें जालें तर लोकां मदीं जी एकता जी आसा पळय, एकवट आहा तो नश्ट जातलो। त्यामुळे असे काही 4 लोक करतले पण संपूर्ण समाजाक ते वेटीक धरता, बरोबर नाही। आणि म्हणून ताणें जें म्हटल्या प्रमाणे निश्चितपणे अशे जर कोणाच्यो भावना दुखोवपाचें जे जर कोणें केलें तर ताका शिक्षा जावंक जाय हेका हांव सहमत आसा। आनी त्या मुळे हांव निश्चितपणे सीएमा कडेन हो विशय उलोवन हाचेर कितें तरी एक भंय म्हणून शिक्षा दिवंक जाय म्हणून करूंक जाय अशें ना। कोणूय जर शिक्षेची तरतूद आसली तर निश्चितपणे कमी जातलें आनी त्यामुळे हे करप योग्य आसा। एक्चुअली कोणाक अधिकार ना आमचे रिलीजियस फिलींग हर्ट करपाचें। आयज आमच्या गोंयांत आमचे बॉन्डिंग इन ऑल द कम्युनिटीज, हिंदू भाव भयणां, आमचे कॅथलीक भाव भयणां म्हणजे सगळे बरी युनिटी बॉन्डिंग खूब बरें आसा। त्या खातीर असले उलोवप करप हें बरोबर न्हू आनी त्या खातीर आयज आमच्या ऑनरेबल सीएमान आतां भाव बी उलयला ताजेर कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेलें आसा। पूण ताचे फुडें एक आमच्या एसेंब्लीन तें बील हाडून ते मातशें ताजेर मातशें स्ट्रिक्ट आसलें कित्याक लोकांची रिलीजियस सेंटिमेंट रिकवरी कोणाक रायट ना ते जावंक ना बिकॉज दे आर लिव्हिंग इन अ ब्युटिफूल स्टेट ऑफ गॉड आनी दे आर लिव्हिंग इन हार्मनी पीसफूल। आमचे सगळे मदें इतली वर्सां आसली आमी भुरग्यांसून ताजे पयलींसून आमचें बॉन्डिंग खूब बरें आसा। कोण येता मदें कितें उलोवप करप येता ताजेर मागीर आयज सोशल मिडिया इतली पावूंक जाली इतली एका वटेन बरी एका वटेन दुसरे पळय ताजेर हें आसा रिपरकशन आसा। सो दॅट शूड नॉट हॅपन आनी आमच्या लोकांनी समजून घेवपाक जाय। स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर आडमेळी हाडपी झाडां हुमटून उडयली, रस्त्या कुशीक आशिल्ली बारीक सारीक अतिक्रमणाय काडली। मात सांतिने चर्च जंक्शनावेली बेकायदेशीर इमारतींचेर कारवाय कित्याक जायना? सगळीं अतिक्रमणां काडूनय ह्या जंक्शनार आडखळ थारपी हे बेकायदेशीर इमारतीक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय अशे प्रश्न पणजे महापालिकेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान केल्यात। आता स्मार्ट सिटी काम चालू आसा सातिनेच्यान म्हणजे आमच्या स्मशाना कडल्यान जें काम मेळटा तें 200 वर्सांची झाडां काडली स्मार्ट सिटी वाल्यांनी। आनी जो नाको आसा जो मेन थंय ट्रॅफिक कंजेस्ट जाता म्हणून ते पयलींच प्लॅनिंगाचेर गोवोरमेंटान एक्वायर केल्लें। ती सायडीक एक इजोराचें थंय रेस्टॉरंट आशिल्लें आनी काफे बर्ग आसले ते तुमी सगळे हे करून डेमोलिश करून थंय तुमी एक्सटेंड केले। आनी हांगा जे शीतल रेस्टॉरंट आनी फाटीं आमचो अनेक खंयचे तरी एक हे
मिठाचें दुकान घालपाचें केलें मिश्रा पेडा. तो जागो ऑलरेडी गव्हर्मेंटान थंय एक्वायर केल्लो आसा, ऑलरेडी पेमेंट गव्हर्मेंटान केला आनी तो जागो गव्हर्मेंटा नांवार आसा. आनी एक्चुअली ते इल्लिगल स्ट्रक्चर ते डेमोलिश करनासतना हे आज ओपन करता रोड. खरें म्हणल्यार तुमी 200 वर्सांची झाडां काडल्यात त्याच दिसा तुमी हें डेमोलिश करूंक जाय आसलें जाल्यार तुमकां लोक खंय तरी तुमकां कितें तरी हें करपा. आज तुमी रोड तो ओपन करता आनी हें स्ट्रक्चर इल्लिगल स्ट्रक्चर थंयच दवरून. तेन्ना लोकांची मागणी आसा की जशें तुमी ती झाड काडले 200 वर्साचे हे स्ट्रक्चरूय तुमचे मोडचें म्हणून. एक समो इतलो बोवाळ जावनूय बी ते स्ट्रक्चर काडनात. MLA सरकाराचो तर पाठिंबा आसा. पळय कोणाचो तरी पाठिंबा आसा म्हणून ते खंय तरी ते स्ट्रक्चर उरला न्ही. कोणाच्या मनाक जर इच्छाशक्ती आसा जाल्यार खंय कितें जावंक शकता. 200 वर्सां झाड एका रातीन जर तुमी येदे व्हडलें झाड काडूं शकता जाल्यार स्ट्रक्चर जे इल्लिगल आसा गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लें आसा रोड वायडिंगे खातीर ते स्ट्रक्चर आज रोड तुमी ओपन करता आनी तरी आसतना स्ट्रक्चर आसा म्हणजे खंय तरी कोण तरी एका प्रोटेक्ट करता हें सिद्ध जाता न्ही. ताजे खातीर ऑब्स्ट्रक्शन जातलें तो खरें एक्चुली एक्वायर केल्लें ते हें व्हडलें जावपाक बरें व्हडलो थंय कित्याक ती सदांच कंजेशन तयार सगळे रोड थंय ह्या सायडीक स्मशान भुमीर वचपाक रोड मागीर तेवटेन टोकार वचपाचो रोड आनी जेन्ना ते ट्रॅफिक तुका सदांच तुका हें जाताली म्हणून ते गव्हर्मेंटान हेज्या पयलीं प्लॅनिंग करून तो सगळो जागो तो एक्वायर केल्लो आनी ते आज स्ट्रक्चर खरें म्हणल्यार डेमोलिश जावंक जातलें. त्या डेमोलिश करूंक ना आनी ते डेमोलिश करनासतना तुमी आज रोड ओपन करता. मडगांव गाणियारा उदकाची जोडणी घेवंक नाशिल्ली 2 हॉटेलां आनी एक बार एंड रेस्टॉरंट साश्टी मामलेदारान सील केले. गाणियारा उदकाची जोडणी घेवंक नाशिल्ल्या 19 हॉटेलांक साश्टीच्या मामलेदारान आदेश जारी केल्लो. 2019 गाणियारा उदकाच्या जोडणी खातीर अर्ज केल्लो मात अजून मेरेन जोडणी दिवंक ना म्हूण हॉटेल धनियांचें म्हणणें. आज सालसेत मामलेदारान एक नोटीस काढली आणि ताच्या नंतर कारवाईचो आदेश केलो आणि कारवाईचे आदेश करतकीर मडगांवची 3 रेस्टॉरंटां 2 हॉटेलां आणि एक रेस्टॉरंट बार एंड रेस्टॉरंट हांकां सील मारलो. सील मारपाचें कारण म्हणजे तांकां सिवरेजीचें कनेक्शन नाशिल्लें आनीक सिवरेजीचें कनेक्शन नाशिल्ल्यान तांकां ही सील मारपाचें हें केलें. पूण तिनी धनियांचें म्हणणें अशें आसा की आमी एप्लाय केल्लें आसा 2019 सिवरेज डिपार्टमेंटान आमकां कनेक्शन दिलें ना जाल्यार आमची ही कारवाई कित्याक. आतां ही सगळी कारवाय करपा फाटल्यान कारण म्हणजे नावेलीचे काही शेतकार हे हायकोर्टान गेल्ले आणि तांणी साळपेलेकाक जे पोल्युशन जाता मडगांवच्या स्टॉम वॉटरांतल्यान जी गटरांतल्यान जी घाण वता आनी तो साळपेलेक पोल्यूट जाता हाका लागून तांणी हायकोर्टाक एक PIL फायल केल्ली आनी ताजे नंतर हायकोर्टान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलें की हांगची पळोवणी करात. पळोवणी करतकीर अशें कळून आयलें की हे जे काही हॉटेलां आसात तांकां जोडणी ना. जवळ जवळ 19 हॉटेलांक आज नोटीस काडिल्ली तातूंतली 3 हॉटेलां बंद केल्ली आसात. त्या भायर काही रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आसात हेय डायरेक्ट तांकां सिवरेजीचें कनेक्शन ना. थोडी घरांय आसात तांकांय सिवरेजीचें कनेक्शन ना आनी ताका लागून ही कारवाई केल्ली आसा. पूण सद्याक 19 3 हॉटेलांक सद्या कारवाई करून ती सील केल्ली आसात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू वळखणेकर. केंद्र सरकारान टेलिकॉम कंपन्यांक आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स बंद करपाचे निर्देश दिल्यात. आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स करून लोकांक फसोवपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान केंद्र सरकारान हो खर निर्णय घेतला. तशेंच टेलिकॉम कंपन्यांक ह्या आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्सांचेर बंदी हाडपाचेर निर्देश दिल्यात. लँडलायन नंबरावेल्यान जावपी आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स पयलींच ब्लॉक करप शक्य जाता. दूरसंचार सुविधा वापरप्यांक सुरक्षे खातीर संचार साथी पोर्टल ह्या सारकिल्ल्या वेगवेगळ्या उपायांची तजवीज केल्या. लोक आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्सा विशीं चक्षू ह्या पोर्टलाचेर कागाळ नोंद करूंक शकता अशें कळीत केलां. दाबोळे क्विक कार वॉश सेंटरा लागसार 4 गाडयां मदीं बुधवारा सकाळीं अपघात जालो. स्विफ्ट कार चलोवपी बायलेन रस्त्यावेल्यान चलून वचपी मनशाक वाटोवपाक लागून अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत टेम्पोचें बरेंच लुकसाण जालां मात जिवीत हानी जावंक ना. गाड़ी 3 जा रहा था ना तो आदमी अब वो रुका उसके डिजायर को मारा हो डिजायर उसको मारा उसके पीछे ट्रक को मारा. अभी मैं सेफ होने के लिए मैं गाड़ी इस तरफ जा रहा था जैसे 3 गाड़ी जा रहा था कार उसका सामने 2 व्हीलर था तो 2 व्हीलर लोग को मारेगा बोल के थोड़ा गाड़ी लगाया हमने. तेरा गाड़ी डैमेज हुआ है अभी? हाँ डैमेज हुआ है गाड़ी. क्या गाड़ी में क्या था? है गाड़ी अमूल का माल था. टोटल डैमेज है तेरा गाड़ी आगे.
राजधानी पणजेंतल्या लोकांक आयच्यान 3 दीस गर्मेन घालोवचे पडटले, कित्याक तर वीज खात्यान आयच्यान 3 दीस पणजेंत शटडावन जाहीर केला. तातडीचे दुरुस्तेक लागून सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 वरां मेरेन मळा आनी पाटावेल्या कांय वाठारांनी लायट आसची ना. जून म्हयनो लागीं पावलो आनी जून म्हयन्यान येता तो पावस आनी ह्या पावस लागीं पावल्या ह्या फाटभुंयेचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक पावर शटडावन नोटीस जारी केल्या. ही पावर शटडावन नोटीस केन्नाच्यान आसा, खंय खंय आसा, हे हांव तुमच्या फुड्यान अपडेट घेवन येयल्लें आसा. ही जी गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी शटडावन नोटीस काडल्या ती शटडावन नोटीस जावन आसा 29 मे ते 31 मे. 29, 30 आनी 31 अशे 3 दिसां खातीर पावर शटडावन नोटीस काडलेली आसा आनी सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर ही शटडावन आसतले. आतां पणजे एरियेन, पणजे सिटी एरियेन हे शटडावन खंय खंय आसतले, खंयच्या दिसा आसतले हेची अपडेट हांव तुमच्या मुखार थोडक्यान दिता. 29 मे म्हटल्यार फाल्यां बुधवार दीस 29 मे दिसा सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 पर्यंत हे जे मेंटेनन्स वर्क जे आसा, जे मेंटेनन्स वर्क काडल्या ट्रान्सफॉर्मरांचे, हे आसा ते म्हटल्यार मळा पणजे ह्या एरियेन आसा. ह्या एरियेन हेल्थवे हॉस्पिटल आसा मळ्यांतले, मागीर पिपल्स हायस्कूल आसा, हॉटेल पणजी इन आसा, हॉटेल विवा पणजी आसा, क्रीक कॅफे आसा, हॉटेल पॅराडायज इन, सुझुकी शोरूम, हॉटेल रिया, मळा वाडो आनी सरावंडींग जी एरिया आसा ह्या एरियेन 29 मे म्हणजेच फाल्यां हो पावर शटडावन आसतलो सकाळी 9:30 ते 2 ह्या दिसान. त्याच्या फुडल्या दिसा म्हणजे 30 मे सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर जो शटडावन आसतलो ट्रान्सफॉर्मराच्या मेंटेनन्सा खातीर तो जावन आसा जयराम कॉम्प्लेक्सा कडेन जो ट्रान्सफॉर्मर आसा त्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम जावन आसा आनी ह्या एरियेन येवपी जयराम कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स येतले, गोविंद कामत हॉस्पिटल आसतले, NGPDAचे ऑफिस आसतले, सिनारी पेट्रोल पंप आसतलो आनी ते सायडीकली जी सरावंडींग एरिया आसा जी त्या ट्रान्सफॉर्मराक कनेक्टेड आसा तांकां 30 तारखेक सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर लायट आसची ना, पावर शटडावन आसतले. 31 मे 2024 म्हणजे तिसऱ्या दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळेचेर जे पावर शटडावन जे आसा ते पावर शटडावन जावन आसा ऑर्गेनीक वेस्ट प्लांट जो आसा पाट्यार, थंय हे पावर शटडावन आसा. तितून KTC बस स्टँड येयलेले, हिरा पेट्रोल पंप येतलो आनी जी सरावंडींग एरिया आसा ह्यो एरिया ज्यो आसा ह्यो इफेक्टेड जातल्यो. तर 29 मे ते 31 मे 29, 30 आनी 31 मे ह्या तिनूय दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळान पणजे सिटी एरियेंतले जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते ट्रान्सफॉर्मराचें काम करपाक लागून मेंटेनन्स वर्क लागून पावर शटडावन आसतले अशी नोटीस जी आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काडलेली आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. नूतनीकरण केल्ल्या शेल्ड्या वाठारांतल्या तळ्या कडेन कोयराचें साम्राज्य जालां. घरांतले किचन वेस्ट लोक हांगा हाडून उडयतात, ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकारा कडेन दुर्लक्ष केलां तेन्ना थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून वाठार नितळ करून घेवचो तशेंच CCTV कॅमेराज बसोवचे म्हूण थळाव्यांची मागणी. म्हणटा तें कितें फ्रिडम आसपा जाय, खंय बसपा जावं कितें जावं, कितें हें बांदलें कित्याक हें बांदलां लोकांक बसपा लागून कळना मेन म्हणटा तें कॉज. पूण हें जेन्ना हें उडयताय पळय लोक ते घराच पावतरून न्हू, भायलें काय न्हू, बियर जावं ते तेला बाटल्यो तांदूळ बिनू सगळें हिंगा उडयलो लोक आहा. तर हें उडोवप न्हू हिंगा, कित्याक लोकांक वास भोगता, कोण आतां हिंगा वयता तें पॉल्युशन तेच्या आंगां भोगता, नाका वयता हॉस्कार कोणा बसतो हिंग वास येता, हो गोचो कचरो. तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली? ही रिबेंज कोण पंचायत ना म्युन्सिपालिटी कोण आहा पळय तेणें पयलीं उठपा जाय. कोण पंच मेंबर जावं ना म्युन्सिपालिटी कोण कावन्सिलर आहा कोण पंच आहा तेणें, आनी काबरेलो हातीन दिवपा जाय. कित्याक काबरेल म्हणटा MLA मेन कॉज कितें सगळें MLA लागता, कित्याक वोटर आहा तितलो MLA चो कळना, सावंड भागांत वोटर आहा तो MLA चो. तर काबरेला हेजी एक्शन कितें निधन रावचें न्हू, कित्याक काबरेला भोंवता कचरा बद्दल म्हणून आतां हे पंच आहा ना कावन्सिलर ना काबरेला दिश्टी पडना. मेन म्हणटा आतां आमदार काबरेल न्हू, काबरेलान हेजें एक्शन घेवचें, कित्याक
ना कॅमेरा सुविधा कितें बसयची कित्याक कोण हाडटा तो रातचो हाडटा तो कोण ना तेन्ना उडोवन वयतलो लोकां वयची तो उडोवपाना तो कोण उडयता तो चोऱ्यां भितर तो उडोवन वयतलो कित्याक ही गार्बेज म्हणटा ती त्या गार्बेज टॅक्स कोण हारी कोतायच लोकांक देरांनी गार्बेज भोंवता कलेक्शना पूण लोक तांकां दिनासतना हिंगा उडयता पूण लोकांक त्रास करपा लागून आज ती उडयले ती कुसतले ते प्लास्टीक म्हणून बेगीन कुसना कळना पूण ताबडतोब ह्या लोकांनी काबरेलान ह्या लोकांचे एक्शन घेवचे कोण उडयता तेंचे आनी ही सुविधा निवळ दवरची क्लीन दवरची कळना. सरकार म्हणटा स्वच्छ भारत नितळ गोंय पण जे प्रोजेक्ट जाता जे ब्युटिफिकेशन वर्क जाता थंय खंय तरी एकदां उद्घाटन जालें की ना थंय कांयच नितळसाण दिसना. तसोच एक प्रोजेक्ट आसा शेल्डे लेकाचो जे हांगा खंय तरी फुटपाथ वयले वॉकिंग ट्रॅक बांदलेलो तो खंय तरी तुमी पळोवंक शकता. थंय डस्टबीन दवरलें आसा तें डस्टबिनाक कचरो कमी आसून भायर चड पडलेलो आसा आनी तो कचरोय बी हे लोकांचो न्हू खंय तरी घरांतलो कचरो आसा तितूंक बियरीच्यो बाटली आसा पॅम्पर्स आसा घराचो मसालो पीठ हे सगळें कळोन येता की हो घरांतलो कचरो म्हणून खंय तरी ही जे कचरो काडपाची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ही पंचायतीची आसा. खंय तरी पंचायतीन हो कचरो जो आसा उखलोवपाक जाय आसलो पूण हांगा कांयच दिसून येना. कितलेसो दिसांचो कचरो दिसून येता. तशेंच पंचायतीन खंय तरी कचरो काडपाची पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी पूण तितली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांची आसा की कचरो आपूण असो हाडून उडयचो न्हू. ते खातीर जे विलेजर्स आसा जे गांवचे लोक आसा ते हांगा येवन बसपी आसा तेंचे डिमांड आसा की खंय तरी हांगा जे कचरो उडयतात तो बंद करचो नाजाल्यार तेजे कोण उडयता आसा सापड स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. तशीच CCTV कॅमेरा बसयचे जेणे गोंयान लोक खंय तरी हो कचरो हांगा हाडून उडोवपाना आनी तांकां खंय तरी बरें जे लोक हांगा बरो स्वासोस्वास घेवपा लागून बसतात ते आपल्या हेल्थाक लागून बसतात ते टायमपासाक बसतात ते खंय तरी बरो स्वास घेवन नितळ स्वास घेवन खंय तरी हांगा बसपाक मेळटलें. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. फोंड्या वीज खात्याच्या कार्यालयांत आरजेच्या कार्यकर्त्यां सयत थळाव्यांची तडक. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या मतदारसंघांतल्या आडपय दुर्बाट पंचायतीच्या वाठारांत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान कितल्याशाच घरांतल्या वीज उपकरणांचें लुकसाण जावन वट्ट 15 लाखांचें लुकसाण जालां. जो मेरेन ही लुकसाण भरपाय मेळना तो मेरेन उगी रावचे नात म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. आणि हांवें ते पयर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हांवें दाखयलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हांवें दाखयलें ह्यो सरयो तुमी येवन पळयल्या आनी तुमी त्यो सरयो आतां जर तुमी हें करना ते आमी त्यो तोडून उडोवपाचे काय म्हणून काय शॉर्ट सर्कीट करून उडोवपाचे तेका पयर विचारलेलें त्यो सरयो एक तर म्हाजे खोपीक तेकल्या म्हाज्या भाटांतल्यान वयर देवळांक लायट गेली ती तरी आमचे आतां हेजे फुडें आतां परत बीन झाड पडत तीच परिस्थिती परत निर्माण जातली. हीच परिस्थिती परत निर्माण जातली. थंय ते कसलीच एक्शन घेयना केरलेस करता सामके आमी सांगता कोण म्हणून जाण कोण अशी परिस्थिती निर्माण करता ते आमकां फोन घेयना मेन म्हणल्यार रिसिवर काडून कडेन दवरता. म्हाजी एज आज जवळ जवळ 60 वर्सां जायत येयल्ली आसा. हेजे पयलू आयज जो सुदीन ढवळीकर आयज आमच्या आडपय भुमीन म्हणजे मडकय भुमीन तेणें आतां पांय ठेवला. आयज जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जाली. जर रवंताचे देवळा कडेन जी वयता ती वाट तेणें आजून पर्यंत तेणें तेजी क्लीन केल्ली ना आनी ते वाटेक जर तेणें कितें आपणें एक कितें पेवर्स घातले जावं आनी कितें केलें म्हणून तेणें म्हाका दाखोवचें. तरी आसतना तीच लायन जी आसा म्हाज्या दारान तो खांबो लावणारा असो बोवाळ मारून 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 हांवें त्या खांब्याक शिमीट घालून घेतलें आनी आतां त्यो वायरी ज्यो आसा त्यो 3 मीटर सुद्दां उठना. कमी कमी म्हाका दिसता 1.5-2 मिटराक इतले लागीं आसा. आनी जर ते कोणाकय तर आतां त्यो चलोन वयता कोणी कितें पायप बी घेवन गेलो आनी तें शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तो कोणी तरी ते वयर वचपाची परिस्थितीचेर निर्माण जाल्लो आसा. तेणें आजून पर्यंत आनी त्याच बरोबर ती वयर वचपाची जी वाट आसा जयकरिंद शिरोडकराच्या टायमार ती वाट व्हाळ मारलेलो तो व्हाळ हांव प्रत्येक पंचाक सांगता बाबा हो व्हाळ तुमी कित्याक क्लीन करिना. एक पंच सांगता म्हाका त्यो वालेती काडल्यो उस्तवल्यो जाल्यार तेजे म्हणटा फातरी आहा त्यो फुटोन वयतल्यो. तर फातरी फुटोन वयता जाल्यार सरकारा कडेन फातरी ना त्यो घालपाक हें कितें म्हणजे आमचो तुमी खेळ खेळटा सारकें जालें ना. हेजेर एक्शन ही घेवची. हे आमची जी आडपय पंचायत आहा तेणी ही एक्शन ह्या वर्साक तरी घेवची अशें म्हाजो मुद्दो आसा. आनी त्याच बरोबर काल म्हाजे घराचें काम चलता आसतना जी शॉर्ट सर्कीट जाली आनी जे मशीन चलयतालो तरी जय देवाचे कृपेन तेका कांयच जालें ना आनी तें शॉर्ट सर्कीट जावन तें मशीन तेजें बंद पडलें. म्हाजे घरांचे बल्ब फुटोन त्यो कोवच्यो बिच्यो इतरस्त पसरल्यो. आतां हेजेर कोणें जबाब दिवपाचो. काल ओवरफ्लो हिस्पा भायर जालो
आडपय दुर्बाट पंचायतीन आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 लाख सुमार लॉस जालो. दुर्बाट जो गांव आसा थंय आतां जेन्ना पंच येतलो वाटेर असं म्हणटालो तो म्हणटालो जवळ जवळ 55 घरांचे प्रत्येकाच्या घरांचे कितें ना कितें तरी गेला आणि ते 10 लाख क्रॉस जातले आणि आडपयचे जे हांवें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा आणि तेणें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा. हांगच्यान जर पळयता जाल्यार जवळ जवळ 14 घरांचे लॉस जाल्ले आसा. सगळ्यांची सिग्नेचर मारलेले आसा हांगा 14 आणि एकटी ती घरा कडेन ना तिची टीव्ही गेल्ली आसा. सगळ्यात चडशे जाणांचे टीव्ही फ्रीज इंडक्शन हे सगळ्यांचे गेल्ले आसा आणि हे कालचो इशू न्ही, हो इशू आमी हे करीत आसा म्हणल्यार हेका फेस करीत आसा. कितकेशे दीस जाले ना पावस पडटा तेन्ना एक जाता जाल्यार सोडगो जाल, पूण जी म्हाज्या दिसांनी जावं हेज्या दिसांनी सुद्दां हे चालूच आसता. ओवरफ्लो जावं शॉर्ट सर्कीट हे चालूच आसता थंय. त्या लागून कितके जाणांचे सिंगल घराचे खुबशे जाणांचे कितें ना कितें तरी वचत आसता. आतां मेन म्हणल्यार ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी येता ती खास जो आमचो MLA आसा सुदीन ढवळीकर तो पावर मिनिस्टरूय आसा तेजे हितूनच्यान ही हे येता डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा. पूण अजून पर्यंत थंय कांय केल्लें ना. सादे ट्रान्सफॉर्मर बदललेले ना. सब स्टँडर्ड काम जाता थंय. कोणी हे केल्यार केन्ना फोन केलो जाल्यार फोन घेयना. फाटल्या वर्सा तेच जाल्लें सेम जाल्लें की वायर कट जावन पडटा शट जायना लायट. तेन्ना 2 गायो आनी एक कुत्रो मेल्लो. पूण थंय जर लोकांचो कोण मनशाचो हात लागलो जाल्यार तो सामको आनी हे जातालो म्हणल्यार हळद जाता आशिल्ली गांवांत. आणि हे कांयच पडलेलें ना. तेजे काकान जशें म्हणलें आमच्या गांवांत तो येत ना केन्ना कितें येयला तेजे कोणा धाडटा आनी हे करता. हे खंय तरी बंद जावपा जाय कित्याक हे लॉस जाला ते लोकांचे प्रत्येकाच्या. ती जर आसा ती घरांत 1 लाख सुमार तेजे लॉस जाल्ले आसा. अशें प्रत्येकाच्या घरांत जाल्ले आसा. आतां हो लॉस बेर कोण करतलो? हांगा सगळ्यांनी हात वयर काडले की जालें ते हे करपा जायना. प्रत्येक वेळा तेच चालू आसता थंय. मोडकय म्हणल्यार कोणा धमकी दिवप कोणा हे करप आपले हे म्हणून करून दाखयता. हे खंय तरी बंद जावपा जाय. हो लॉस आमी मेळ्ळे शिवाय आमी फाटीं सरचे ना. पयलीं आमच्या वार्डान सगळे 55 जाणांचे डॅमेज आसा. फ्रीज इंडक्शन टीव्ही लायट सगळे चडशे डॅमेज आसा. म्हणजे मेजॉरिटीन आमचे सगळे जर एस्टिमेट करीत जाल्यार 6 लाखांक सुमार तरी तेकतलो असो हे आसा. तेंच्यांनी एस्टिमेटान 10-15 लाखां वयर सगळं तेंच्यांनी धरून सगळं जातलो तसोच जातलो. सामकी हाय व्होल्टेज जाली. हाय व्होल्टेज जाले आनी सगळो डॅमेज जाला. आतां तेजेर डिपार्टमेंटान मातशें हें करून तुम्ही पंचायतीन कितें केला हेजेर? पंचायतीन आतां सगळ्या सरपंचान सांगलें लिस्ट करुया आनी डिपार्टमेंटाक दिवया. तेन्ना आतां सगळें आमी हे एस्टिमेट म्हणजे तो काडला म्हणजे लोकांचे सगळें लिस्ट केला आनी आतां घेवन येयले आमी दिवपाक लागून. आमी फोण्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे आसा कार्यालय थंय आसा. थंय आज आरजीचे कार्यकर्ते आनी दुर्बाट आडपयचे लोक हांगा तेंच्यांनी ही घेराव घालता म्हणून येयल्ले. पूण दोनी कडेन ही ना आनी जो तेंच्यांनी इन्वर्ट केला आनी ते भायर सरल्या. आनी प्रसार माध्यमा कडेन उलय जवळ जवळ तेंकां सुदीन ढवळीकराच्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो दुर्बाट आनी आडपय भाग येता जवळ जवळ हे दोनी गांवांतल्या लोकांक जवळ जवळ म्हळ्यार 10-15 लाखाचो फटको बसला. लोकांची टीव्ही गेल्या फ्रीज गेल्या ज्यो वायरी आसा वयल्यो त्यो सगळ्यो लंबगळटा. कोणा खोपीचेर आयिल्ले आसा. जवळ जवळ शॉर्ट सर्कीट जावन हाय व्होल्टेज जाल्ले आसा ताका लागून फ्रीज बी गेले अशी तेंची मत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून